मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. बेतोडा जंक्शन फ्लायओव्हर जायच वाडल्यात अपघात ना कोणाचेच नियंत्रण. बेतोडकारांबरोबर पंचायतींनी मागला सरकाराकडेन. विविध उपक्रमांसयत गोंयांत मनयलो 5 जून. वर्सुकी संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान जायते कडेन जागरूकताय आनी झाडां लावपाक उर्बा. नैऋत्येतलो पावस गोंयांत एंट्रीचे तयारेक. IMDचो 9 तारखेमेरेन येल्लो अलर्ट. वीज गडगड घालत आनी वारो घोळयत कोसळटलो पावस. हवामान विभागाची सादुरतेची शिटकावणी. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बेतोडा जंक्शनार फ्लायओव्हर जायच. बेतोडकारांबरोबर पंचायतींनी मागला. जंक्शनाचेर येरादारी वाडिल्ल्यान अपघातांचो आंकडोय वाडला. 7 जाणांचे बळी गेल्या उपरांत ही मागणी फुडें आयल्या. एमी गोम्स ते टॉपकोला बोरी बायपास हायवे वयल्यान वचपी वाहनांक बेतोडच्या जंक्शनार अपघातांक तोंड दिवचें पडटा. ही कंजेस्टेड एरिया जावन रावल्या. अपघात टाळटले जाल्यार फ्लायओव्हर होच योग्य पर्याय अशें बेतोडकारांक दिसता. हांगा आमी सदांच सांगता इतली रश आसता डेली सकाळी ते सांजे पर्यंत की कोण खंयच्यान वयता कांय कळना. पुलिसूय ना हांगा कोणाक. एक दीस पुलीस तरी बाबा दवरले जाल्यार ते एक कंट्रोल जाता पूण तो सुद्दां कंट्रोल जावचो जायना. पुलीस आमकां जायना. प्रत्येक जाण कोण बेगीन वचपाक पळयता. पावस म्हणून पळयना खड्डो म्हणून पळयना कांयच पळयना. त्या खातीर आमी बेगींतले बेगीन परत तेंकां आमी रिमायंड करता सांगता पंचायतीक सांगता रोजाक सांगता आनी परत बेगींतले बेगीन आमकां हो फ्लायओव्हर जावचो अशें हांव मागता. हो जो रोड आसा पळय न्ही तो ऑलरेडी आतां एक्सिडेंट घेवन जाल्लो आसा. कित्याक जवळ जवळ 7 एक्सिडेंट फेटल एक्सिडेंट जाल्ले आसा हांगा. आनी हें जंक्शन इतलें डेंजर आसा. इंडस्ट्री इस्टेट फुडें आसा. मेलगांव जाती कंपनी आसा. तितून सकाळी फुडें जर अशें हांगा रस जाता तेन्ना कोण केन्ना कोणा मारीत आनी कितें तें प्रश्न येना. 2014 सालां जेन्ना मनोहर भाई आशिल्लो तेन्ना आनी पुनम सामंत सरकारान तेन्ना एक ठराव घेवन आमी घाल्लेले की हांगा एक आमकां फ्लायओव्हर करून दिया म्हणून. तो आजून प्रस्ताव तसोच आसा. आनी आमी परत आतां हे 2022 जेन्ना मंडळ आयलें तेन्नाय आमी एक प्रस्ताव घाल्लेलो आसा की हांगा कितें तरी प्रिकॉशन घेया म्हणून. कितें आजून पर्यंत तेजें कांयच हें जावना इम्प्लिमेंटेशन जावना. परत एक रिमायंडर म्हणून आमी पंचायतीचे आमचे सरपंचा कडेन उलोवन आमचें मंडळ उलोवन ठरोवन आमी एकदां हें धाडपाचो प्रयत्न करतले आनी आमी फॉलोअप करतले आमच्या MLA सुभाष शिरोडकर आनी आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेंचे कडेन हो प्रस्ताव म्हणून कितें तरी आमी शिकाव करूंक करतले. कितलो डेंजर सांगा. भरपूर डेंजर. सकाळीं जर तुमी 8:30 येता न्ही कोण खंयच्यान वता आनी कितें वता म्हणून कळना. कित्याक इंडस्ट्रियल इस्टेटीचे सगळे लोकांक वचपाचें आसा आनी सांजचे 5:30 परत येता तेन्ना इतली रश जाता. आनी येवटेन हायवेचेर गाडयो ज्यो सामकी फूल स्पिडीन येता. आतां रोड रस्तो बरो जाल्लो आसा. आतां पयलीं 8 दिसां पयलीं एकटो आमचो भुरगो वास्कोचे 2 जाण फेटल एक्सिडेंटाक गेले. अशें एक्सिडेंट चालूच जाल्ले आसा हांगा सामकें. रावपाक कोण सोदिना. रावपाक कोणूच सोदिना. जो तो हांव फुडें म्हणटा. जो पर्यंत हांगा प्रिकॉशन तो पर्यंत तशें जायना तो पर्यंत हांगा कांय सायनबोर्ड बी कांय दिसना. सायनबोर्ड ना पूण कितें हायवेचें काम चालू आसा. सायनबोर्ड ऑलरेडी ते सगळे जाता आनी थोडे थोडे घालतले सांगले आमी ताका फॉलोअप करीत आसा. लायटी कांय दिसना. लायटी येतल्यो. लायटी आतां मदीं डिवायडर घालता तेकाय मदीं लायटी येतल्यो. हो सगळो हायवेचो तो प्रपोजल आसा. तो हायवे प्रपोजल ते सगळे कंप्लीट जातले म्हणजे लायटी स्विच. डिमांड मेन डिमांड कितें तुमकां. मेन डिमांड म्हणजे हांगा फ्लायओव्हर जायच. जायच. येरादारीचो गोंधळ आसाच. जंक्शनाचेर PWDच्या विभागांनी विविध कारणांक लागून बरोच तेंप जालो फोंड मारून दवरल्यात. पावसा आदीं हे फोंडय जाग्यार घालात. महादेव मागता. हय हांगा सर पयर एकटो पडोन मेलो तरी हांव मागता हो खड्डो परत दुसरे फावटी कोणी मरचो न्हू. बेगीतले बेगीन हो खड्डो फोडून आनी रिपेरींग करचें आनी हांगा लायटीची वेवस्था करची अशें हांव परत सांगता तुजे कडेन. आनी हे जाता तितले बेगीन करचें पावसा पयलीं करचें अशें हांव मागता. हें केन्ना काडलेलें. हें पडल्या जालें आतां 3-6 म्हयने सुमार जाले. पूण आजून पर्यंत एकदां तशें आसा बेश्टें कंप्लीट येता. पावसाक उदक पयलीं तो खड्डो काय केला आनी परत कितें जालें जाल्यार मागीर परत जालें सांगपाक आमकां पडचें ना. आनी केबलान फोडलें आनी हय फोडलां आनी सांडलां. आतां त्या पावसान उदक वयतलें तें परत अशी घाण जातली आनी हेजेर कोण एक्शन घेवचें ना. बेगीतले बेगीन हें काडचें आनी पुरयचें रिपेरींग करचें हांव मागता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी संगीता ओली.
दिव्यांगांक ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळपाक आरटीओतल्यान त्रास जायनात, पूण भलायकी विभागांतल्यान डॉक्युमेंट्स मेळपाक कळाव जाता. केन्ना केन्ना वर्साय लागतात. गोवा 365 कडेन मडगांवच्या जोजफ डिकुन्नान प्रातिनिधीक अडचण उक्तायल्या. आता तुम्ही पळयतात की सगळी कडेन जे लायसन्स आसा ही घेवपाचे भुरगीं जे आसात ही कॉलेजी वयचे पयलीं ही लायसन्स घेवपाक पळयतात आनी अशेंच करून मडगांव जे लायसन्स दिवपाचे जे आरटीओचे जे ऑफिस आसा हेणी लायसन्स दिवपाक स्टार्ट केले कडेन आसा. आनी त्याच बरोबर हांगा लायसन्स जे आसात हे 20-18 वर्स जाली की ना हे भुरगे लायसन्स काडटात, कित्याक आज लायसन्सा शिवाय जायना. लायसन्स हे इम्पॉर्टंट. आनी त्याच बरोबर आमी चड उजवाड घालतात तो जे डिजेबल आसात ह्या डिजेबलांक लायसन्स दिवपाचे हे खरेंच बरी हें आसा आनी सरकारान हेजेर इनिशिएट बरी घेतले कडेन आसा. आनी आरटीओ जे आसात हे ह्या डिजेबलांक बरी सर्वीस दितात आनी बरी गायडन्स करतात. आनी हेचे खातीर आज आमी ह्या डिजेबल जे आसात हेंचे कडेन विचारून घेवया की लायसन्साक कित्या खातीर त्रास जाता आनी कितें. आज जेन्ना आमी जो दादलो आसा हेचे कडेन विचारले तांणी सांगला की सरकारा हॉस्पिटलाचे जे डॉक्युमेंट आसात हे हँडिकॅप म्हूण दिवपाक भरपूर टायम वता आनी ही फॉर्मेलिटी खंय तरी बेगीन जावची ताकी आमच्या असल्यांक त्रास जावपा नाका. आनी ह्या फॉर्मेलिटी खातीर आमकां खूब त्रास जातात. ह्या जो भुरगो आसा हेका 1 वर्स लागले हे डॉक्युमेंट आपल्याले तयार करपाक की आपूण डिसेबल म्हणून. पूण हे तरी डॉक्युमेंट आसा हे जर बरी जाले जे सुटसुटी जाले आनी बेगीन जाले जाल्यार हेंकां सगळ्यांक बऱ्या पडटलें म्हणून आज तांणी सांगले कडेन आसा. RTO says that they should start some schools to help like us people, because otherwise I had to learn from my knees. You know, it becomes very difficult. आणि मातशे प्रोसेस आहा ते मातशे फास्ट जावपा जाय हिंगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. ते मातशे चड स्लो आहा तेंगेले. म्हणजे हे फास्ट जाल्यार बऱ्या पडटले. होय होय ते कितें आतां म्हाका वरास जालें, म्हाका 31st of May म्हाका वरास जालें ते प्रोसेस. 1 वर्स लागलो तुका प्रोसेस करपाक. पूण आज ट्राय कशी जाली तुगेली? बेस्ट जालें, प्रॉब्लम बरें जालें. सरागे गायडन्स पयलेसान नासलें. ओके. आतां तूं गाडी खंय घेवन वचपाक शकता लायसन्स मेळटलें. आय व्हेरी कॉन्फिडंट. कितें अपील करता तूं कोणाक? सरकार मेन हे म्हाका सजेशन प्रोसेस सजेशन बिकॉज आय हॅव फेस्ड इट. कांय जाणांक स्कुलांनी डिजेबलांक शिकपाक अडचणी येतात, सारकें ट्रिटमेंट मेळना असो अनुभव कांय जाणांक आयिल्ल्याचें जोझफान सांगलें. आयकात. ड्रायव्हिंग स्कुलाक गेला वखद मॅन्युअल म्हणटाय म्हाका केला ऑटोमॅटीक. पूण इफ एट ऑल RTO gives little permission for the driving schools, so I tell them to even teach us like us people, because 1 or 2 it was very bad experience with them. They have told me in such a way that you cannot even drive. The very negative part. One of the best driving schools has told me that. But in spite of that, I had that thing vengeance, like I will do it. RTO अनिल भामयकरान दिव्यांगांक ड्रायव्हिंग लायसन दिवपाची प्रक्रिया सोंपेपणान सांगली. ड्रायव्हिंग टेस्टी वेळार कोणाच दिव्यांगाक त्रास जाय नासतना आमी लायसनां दितात, पूण ताचे आदी मेडिकल बोर्डाक रिफर करचें पडटा हेंवूय ताणें सांगलें. आयकात. ट्राय घेतले कडेन आसा. कॅन्डिडेट म्हाजे कडेन येयल्लो आसा, दिव्यांग कॅन्डिडेट म्हाजे कडेन येयल्लो आसा. सो तेगेले प्रोसिजर असो आसा की तेणीन एप्लिकेशन पयलीं आमच्या ऑफिसान केल्लें आनी अलॉंग विथ द डॉक्युमेंट्स तेगेले डॉक्युमेंट्स लागता, वोटींग कार्ड आनी तेगेले बर्थ. कितें आनी सपोज तो दिव्यांग जर आसत जाल्यार ताका डिजेबिलिटीची सर्टिफिकेट जी गव्हर्मेंट दिता ती तेणीन प्रोड्यूस केल्ली आनी आमी तेजे हेजे प्रमाणे तेगेले आमी पेपर सगळे डॉक्युमेंटेशन आमी घेतले आनी आमी ते मेडिकल बोर्डाक रिफर केले. जेन्ना आमी मेडिकल बोर्डाक रिफर केले तेन्ना मेडिकल बोर्डान डिसिजन घेतलें की ताका दिवचें म्हणून. आनी तेणीन तेजेर क्लियरली बरयलेलें आसा की ताका कित्या खातीर खंयचे हेजे खातीर डिजेबिलिटी आसा तो ते प्रमाणे तो बरयून दिल्ले आसता आनी ते प्रमाणे तेणीन तेंच्यांनी आमकां रिफर केलें की ताका दिवचें म्हणून. तेजे उपरांत आमी तेणीन आमच्या ऑफिसान येवन तेणीन लर्निंग काडलें. लर्निंग काडून जातकच एका म्हयन्यान तेगेली टेस्ट आसा. ते टेस्टच्या टायमार आमी ते टेस्ट आज टेस्ट आसा. आयज टेस्ट जातली त्या टायम तेगेली टेस्ट घेतली आनी तो पास जाल्लो आसा. ओके. तर असली कितली जाण अशी जाले कडेन आसा? खूब जाणांचे केल्ले आसा डिसेबिलिटी येता पळय तांकां आमी केल्ले आसा आमी दिता आमी. आनी हांकां त्रास बी कांय? ते तुमी तांकां विचारूं शकता तांकां कितें त्रास बीन जाल्ले आसा जाल्यार. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी भक्ती पै बाळगी.
आता घेऊया एक लहानसं विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 5 जून हो दीस वर्सुकी संवसारीक पर्यावरण दीस म्हणून मनयतात. पर्यावरणाची राखण ही दर एकल्याची जापसालदारकी. संवसारीक पर्यावरण दीस पर्यावरणाची जागरूकताय आणि कृती करपाक प्रोत्साहन दिता. मारुया एक नदर गोयभर मनयल्ल्या संवसारीक पर्यावरण दिसाच्या काय उर्बेभरीत खिणांचेर. आज क्लायमेट चेंज हो मेजर फॅक्टर जाल्लो आहा आनी आख्या जगान आमी पळयता क्लायमेट चेंजिसाक लागून विपरीत कशे परिणाम जाताले. आमकां आतां सध्या आमी हीट स्ट्रोक पळयता. तशेंच आतां दुबय फाटल्या दिसांनी जशे हे जाल्ले फ्लडींग जाल्ले. सो हो सगळो दुश्परिणाम आमकां लागूनच हे वी हॅव क्रिएटेड दीस ऑल डिझास्टर. सो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन आमच्या भितर सुरवात करून जागृताय करपाक जाय आणि आमी प्रत्येकाने एका एफर्ट तर कितें तर एक झाड लावपाचें आनी ताची काळजी घेवपाची, इतलेंच काम आहा. फुडले निसर्ग आपल्याक त्याचो सांबाळ करता. एक्झाम्पल घालून दितात. ल्हान भुरग्यांनी लागवड करतकीर आपण थंय झाड रोयलें हाजेर तांकां एक आनंद आसता आनी तें झाड वाडिल्लें तांकां फुडल्या वर्सा म्हाका मुद्दाम सांगता सुदेशाक हांगा हाडून ती झाडां तांकां दाखोवची आनी हांगाच दुसरी लागवड करची दुसऱ्या जाग्यार, जेणे करून त्या भुरग्यांक आपुलकी निर्माण जातली आनी पर्यावरणाचो जपणूक करपाक सगळ्यांक एक सहाय्य लागतलें. असेंब्लीगांतलीच म्हाका दिसता आज 92 थंय जगता आनी ती मोठी जावन म्हाका दिसता आज थंय फळां लागल्या. इवन फाटल्या वर्सा आवळे सुद्दां खाल्ले लोकांनी. इतलोच उद्देश जाता की खंय तरी ती झाडां लावन वचची आनी मागीर ती त्याची कांयच काळजी घेवची न्ही, अशी जावची न्ही. फोंड्याचे जे PMC मध्ये स्वीपर्स आहेत त्यांचा एक SHG बनवला आहे प्रोजेक्टमध्ये आणि त्यांनी हे 2000 सीड बॉल्स बनवले आहेत आणि हे सीड बॉल्स फोंड्याच्या आसपास जे काही बॅरन एरियाज आहेत किंवा फॉरेस्ट आहेत वेअर वी नीड टू इन्क्रीज द ग्रीन कवर त्या एरियाजमध्ये हे सीड बॉल्स नेक्स्ट 15 डेजमध्ये वी विल बी स्प्रेडिंग दिस सीड बॉल्स विच विल हेल्प इन increasing the green cover of the Ponda area, Ponda and nearby cities. And this initiative has also helped increase the revenue of our SHGs by 10,000 rupees. This date reminds us of our responsibility towards saving planet Earth. We as human beings, as the population grows, have encroached upon many of our systems, be it ecosystem, be it biodiversity. We have also contributed to a large extent to the pollution of planet Earth. आणि दिस इज अ रायट कितें म्हणटा बिगिनींग आनी हें चडपाक आय एम अ सिनियर सिटीजन पूण 13 वर्सां हांव चडलां हिंगा अबावट 10-15 मिनटां लागतात वयर चडपाक. टू मेंटेन येसली लुगार मेंटेन करपाक इट्स अ ग्रेट हेरिटेज सायट आमकां. आणि आयज आमकां गरज आहा एनवायरमेंट आमकां राखपाची. आमचे दोंगर झाडां जी पॉन्ड्स आहाय नाला जो आहे स्प्रिंग्स आहे हे सगळे सांबाळपाची आयज गरज आहा. सो आयज आमचे WRD मिनिस्टरा हेल्पान त्याच्या स्टाफा इंजिनियरा हेल्पान आमी जायते ह्यो फावटी पॉन्ड्स डिसिल्ड केल्ले, नाल्ला जायते वर्सां बंद जाल्ले, फील जाल्ले ते हांवें कोडे डिसिल्ड केल्ले, ओपन केल्ले. आयज आमच्या जॅक्सन बाबान आमकां हिंगा लोकल पंच तो आख्खे निवड केलो आनी आज हांगा दाखोवपा आयले स्प्रिंग. तसले स्प्रिंग आनीकय आहाय आमचे बेतला सायडीन वडातरी सायडीन. सो ह्योय आमी डेव्हलप करपा जाय. आमगे MLA गे सपोर्टान प्लस WRD बायोडायवर्सिटी डिपार्टमेंटाक घेवन हे आम परतून डेव्हलपमेंट कोतले हेजो. पूण जात तूं आमकां गांवच्या लोकांनी येवपा जाय. मेडिसिनल तेजे प्रॉपर्टीज आहाय आनी पयलोच पंचान सांगिल्लें जायते लोक येतालो. सो आमकां ते जावपा जाय. पूण प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट ऑल्सो हे हिंगा घाण जावपा जायना. गांवच्या लोकांनी ही प्लेस निवळ दवरपा जाय. पंचायत म्हणटा सदां सपोर्ट कोताच बट लोकांनी एक आपणागे जबाबदारी घेवपा जाय आनी निवळ दवरपा जाय आनी सगळ्यांक बरें जाता तशें करून आसपा जाय. आम्ही एक पंचायतीन आणि आमचे MLAचे हेल्प घेऊन आज ही जोर हे केल्या साफ केल्या हिंगा. 25 years बिफोर WRDनी बांधलेली आणि हे म्हणटा बोणकी वोड म्हणटा आनी तेन्ना पयलो लोक आमचे भुरगेपणा आमागूड आसा कार्मोना, कावलेसी, ओर्ली, पार्का थिंच्यान लोक येतालो स्पेशल आता कित्याक हेजे उदक
दोळ्यांक आनी स्किना बऱ्या पडटा म्हणून. We believe in environmental issues because the Navy being at sea is directly impacted by it. So throughout the year, we've been planting trees. We have planted 19,000 saplings in the state of Goa with the help of Goa Forest Department as well as Goa State Biodiversity Board. And it's not limited to tree plantation only. As part of our Puneet Sagar Abhiyan, we have been doing beach cleanup drives with the local MLA, Shri Daji Salkar. We have also ensured some cleanship of the garbage menace that is there. थोड्यांचे इम्युन सिस्टम वीक असता तेका बाकीचे एलर्जी जाऊ शकता आणि हे जाऊ शकता म्हटल्यार तेका विष बाधा जावची तेका वेनम ते कांयच तेका सिम्पटम जाऊ शकता. ऍडमिट सुरेश जे आसा तुमकां असले हे जे आसा ते 2004 आमकां जॉईन आसा आणि आयज पर्यंत आता तरी आम्ही ट्रेनिंग दिताना भुरग्यां खातीर बरोवपी आणि बाकीचे ट्रेनिंग दितात पण ते फक्त प्रोग्राम करूनच ट्रेन जाल्ले आणि स्टे करपाक सो हांगासर तुमकां थोडीशी एक इन्फॉर्मेशन दिता आणि फुडें सरता. सगळ्यांत पयलीं म्हणजे आतां पयलींच्या सारकें ना. आतां भुरगे जे आहा ते इंटरनेट नाजाल्यार कितें फोन घेवन आपूण सरोप करपाचो ट्राय करता. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. म्हापशेच्या एका शाळेच्या आवारात वाढत आशिल्ल्या कोयराच्या राशीक लागून शाळेच्या प्रशासनान हुस्को उक्तायला. शाळेच्या प्रशासनान साबार फावट कागाळी करून लेगीत कोयराच्या प्रश्नाचेर अजून मेरेन कसलीच कारवाई जावंक ना खंय. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. म्हापसा अंसाभट हांगा मंत्रवादी विद्यालया मुखार जर आयज आमी पळयशात जाल्यार आमकां हांगा कोयराचें साम्राज्य पळोवपाक मेळटा. हांगासरल्या ह्या स्कुलान खूब फावटी पालिके कडेन कागाळ केली की हांगासरलो कोयर जो आसा क्लीन करपाक जाय पूण अजून मेरेन हांगासरलो कोयर जो आसा क्लीन जावंक ना. आतां भुरग्यांची शाळा स्टार्ट जाल्ली आसा आनी हांगा खुबशीं भुरगीं शिकपाक येता. सो बेगीनचे बेगीन ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा की हो जो कोयर आसा क्लीन जावपाक जाय. आमी पळयतात म्हापशान खूब कडेन ब्लॅक स्पॉट्स आसा, खूब कडेन आमकां गार्बेज पळोवपाक मेळटा पूण अशा शाळा मुखार जेन्ना आमकां गार्बेज पळोवपाक मेळटा ती बेगीनच्या बेगीन क्लीन जावपाची तात्पुरती गरज आसा. हांव मंगेश मंत्रवादी उलयतां. हांव चेअरमन ऑफ सत्तरा मंत्रवादी मेहुल हायस्कूल प्रायमरी स्कूल. आमी हांगा आज 10 वर्सां जालीं आमी हांगा स्कूल शिफ्ट केल्लें आसा. आमचें स्कूल फ्रॉम जॅम पॅक्ड एरिया म्हापसा मार्केट टू दीस अंसाबाट एरिया आनी आमी प्रामाणीकपणान आमी मॅनेजमेंट स्टाफ सगळे जर हांगा आमचें सरावंडींग इतलें क्लीन दवरतात. नवी बिल्डींग आसा ही टाप टीप दवरतात. तरी पूण आमी इतलेंच न्ही कांय अश्यो वेस्ट दवरपाक आमी सुदागडच्यान बॉक्सां डस्टबीन घेतिल्ली आसात तातूंत सगळीं दवरतात हांगा आनी म्युनिसिपालिटीक फोन करून एवरी वीक ते कलेक्ट करतात. पूण हांगा जी आमची सबोर्डीची एरिया अदर दॅन आमच्या स्कुलाच्या भायली एरिया आसा पळय स्कुलाचे स्कूल बिल्डींग ते पटांगण जावं ग्रावंड जावं ते भायली जी एरिया आसा पळय ती म्युनिसिपालिटी क्लीन दवरिना. भायर जो डस्ट किंवा भायर जो कोयर किंवा जो वेस्ट लोकांनी उडयल्ले आसता कागद पेपर बी तशें आसतात दिसाचे दीस. आनी तो रस्तोय आसा पळय तो सामकोच गेल्लो आसा. पावसान तर हांगा सामको चिखोल त्या दारान आमच्या. आमी पत्रां घालीं डिपार्टमेंटाक कळयली म्युनिसिपालिटीक कळयलें कोण काना मनार घेना आनी आमी आमचेच पयशे खर्च करून आमी भायर आमचे एंट्रन्साक साफ करतात. म्हणजे इतलेच रिक्वेस्ट आसा म्हजी जावं किंवा आमच्या टिचरांची पेरंट्सची रिक्वेस्ट आसा की म्युनिसिपालिटी ह्या जो कोण कावन्सिलर आसा पळय तांणी कावन्सिलरांनी किंवा CP चेअरपर्सनान लक्ष घालून कित्याक फाल्यांच्यान 4 जुनाच्यान आमची स्कूल सुरू जाता. स्कूल सुरू जाता 4 जुनाच्यान आनी भुरगीं येतलीं पेरंट्स येतलीं पावसूय बी येतलो आनी ते फुडली अश्यो वायट एक्टिविटी जावच्यो न्हय घराबूर जावचे म्हणून म्युनिसिपालिटीन आपलें लक्ष घालचें आनी जाता आयल्यार मेनटेन क्लीन दवरचें इतलें तांचे कडेन मागता. देव बरें करूं. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, सुभाशीश गोवेकार आणि वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव.
विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. युथ ऑफ पिडाडिगाल पंगडान रुंबा युनायटेडाक 3-1 गोल फरकांनी हारायलो. स्पोर्टिंग क्लब विराभाटान ही फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. 9A फुटबॉल सर्तीचे क्वार्टर फायनलीत युथ ऑफ पिडाडिगाल पंगडान प्रवेश केलो. सेंट एलेक्स चर्च कुर्टरी खेळामळार ही सर्त रंगली. दोनूय पंगडांनी गोल करपाचे खर यत्न केले. खेळाच्या पयल्या सत्रांत युथ ऑफ पिडाडिगालान एंथनी बोगोटा वरवीं गोल केलो. पयल्या अर्ध्यात 1-0 अशी आघाडी घेतली. दुसरे अर्द परतून सुरू जाले उपरांत युथ ऑफ पिडाडिगाला खातीर एंथनी बोगोटान दुसरो गोल केलो. जाल्यार जोसू मास्करेनसान रुंबा युनायटेडाचो फरक उणो केलो. निमण्या क्वार्टरात एंथनी बोगोटान पिडाडिगाला खातीर आपली हॅट्रिक पुराय केली. स्पोर्टिंग क्लब विराबाटाचो अध्यक्ष माविन नारोनान एंथनी फर्नांडिसाक मॅन ऑफ द मॅच खिताब भेटयलो. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि भक्तीपय पाळगी. राज्यात आता नैऋत्येतलो पावस एंट्री घेवपाचे तयारेत आसा. IMD 9 तारखेमेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. गडगड घालतलोच, गसगशीत वारोय घोळटलो. कांय कडेन विजय पडू येता. लोकांनी ते नदरेन सादुरताय बाळगुची, हवामान विभागान म्हटला. बिरेस्तारा पावसाची शक्यताय चड आसली तरी दनपरां 1-2 कडेन पावस पडटलो. सांजे वेळार दाट पावस पडू येता. पावसाक वारो सांगात दितलो. देखून प्रवासा वेळार जतनाय घेवची. दुसरे वटेन तापमान सेगीत उणें जायत आसा. आयतारा तापमान 31 डिग्री सेल्सियसाचेर पावतलें, जे फाटल्या कांय सप्तकांत नोंद जाल्ल्या अंशा परस सुमार 3-4 अंश उणें आसतलें. 10 तारीख मेरेन घोग्यांनी पावसाची शक्यताय. 9 तारीख मेरेन येल्लो अलर्ट. फुडल्या कांय दिसांनी गडगडाची शक्यताय. बिरेस्ताराचे तापमान 34 ते 26 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.